मैं जानता हूं कई सालों में हमारे थोड़ा लीडर लोगों ने, दूसरे पक्ष के लीडर लोगों ने ये स्थिति थोड़ा मतलब बिगाड़ डाला। इसलिए शायद कट्टर जी को भी ऐसा बात करना पड़ता है, हमारे बहन को भी ऐसा बात करना पड़ता है। ये गलती आप लोगों का नहीं है, हमारे जो पहले लीडर थे दूसरे पक्ष के, उनका गलती है। लोगों को मतलब दूसरे रास्ते पे ले गए, ये आप लोग करेक्शन कर रहे। ते स्टेजीर आमकां आपयले लॉर्ड परशुरामाचे जयंती म्हणून आमी गेले थिंगा बरे कितें आयकपाक। आमकां खबरूच ना कोण स्पीकर आहा ते, आमकां ऑर्गनायझरान सांगूना, हे आमी ऑर्गनायज करूना। म्हज्या बरोबर दुसरेय 2 आमदार आशिल्ले, बाब दाजी सालकार आनी बाब संकल्प आमोणकर। आमकां खबर ना, आमी सारखे शॉक जाले। 2दा प्रयत्न केली सांगपाक ऑर्गनायझरांक बंद करा म्हणून, आणि तुम्ही पळयला आसतले 2दा चिटी दिली, तरी आसतना तो बंद जायना। आणि सेकंड टाइम चिटी गेली तेन्ना बंद करपाक, तो बंद जातालो तेन्ना कोणे तरी ऑडियन्सांचो बोवार्ड मारली, ना चालू दवर। थिंगा तरी आनिकूय फोर्सान बंद करपाक गेल्ले, थिंगाच केस्तांव जावपाचे। हें जावपा नाका म्हूण आमकां सोंसचें पडलें, ओग्गी रावचें पडलें। हें सगळ्यांनी मानून घेवपा जाय। पूण हांव अपील करता सगळे गोंयकारांक, हो इश्यू पॉलिटिक्सा लागून यूज करपाक कोणे प्रयत्न करपाची न्हू, कित्याक शांतीकाय आमकां गरज आसा। गोंय सदां शांतीची स्थान म्हूण सगळे जाण मानता, आनी हे आमचे गोंय साहेबाकूय बरें दिसपाना की धर्माचे लोक झगडटा म्हणून। हे केन्नाच आमी ही स्थिती येवपाक दिवपा जायना। माय अर्नस्ट अपील टू ऑल द गोवन्स, please don't see that this issue does not flare up, but action has to be taken, strong action as per the law, which already our Honorable Chief Minister has said. Action will be taken, FIR has been registered, so let law take its course.